And Department of Planning and Statistics, I welcome our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for today's program. Warm welcome to our Honorable Minister for Urban Development, Shri Milind Naik ji. I also welcome our Secretary Planning, Shri Puneet Goyal sir, and Director of Planning and Statistics, Dr. Durga Prasad sir. I welcome all our Swayambhurna Mitras, Sarpanchas, Panchayat members, Panchayat secretaries, municipal councillors for today's program. Today we have completed 1 year of Swayambhurna Goa program. We all know that it is an initiative of our Honorable CM. The aim behind this program was to ensure that all schemes of all departments should reach our needy villages. In 1 year, our Swayambhurna Mitras and village panchayats have made a remarkable progress in this regard. Swayambhurna Goa program is a continuous process and we still have a long way to go. Today, our Honorable CM will be releasing a booklet on Swayambhurna Goa program wherein the achievements made under the program are brought out. The booklet also showcases the efforts of our Swayambhurna Mitra and village panchayat to make our program a success. Secondly, our Honorable CM will also launch the Swayambhurna Goa website for the general public where all the scheme related information will be made available. Today, we are also launching the Swayambhurna Goa portal which will be monitored by our Swayambhurna Mitras and the same will be updated by our VP Secretary and link officers of all government departments. Now I request our Director Planning to hand over the booklets to our Honorable CM and Secretary Planning in order to release the booklet. I would like to request Honorable Chief Minister to launch the website of Swayambhurna Goa. This is for the benefit of all the people of Goa. This is the home page of the website. Over here you can see all the goals and the different videos that have been developed. On the home page you will get all the information about the program, the vision of the program, different pictures and important links of different other government, central and Goa government schemes. As you go inside the website, in detail you will get the information about the whole program, its objectives. We will be restarting this video again. Please note the URL of the website. It's swayambhurnagoa.gov.in. This is the home page of the website.
Here you can get the list of all your Swayambhurna Mitras and other officers, different videos, the goals, in brief some information about the program, a gallery of different pictures of different programs conducted, and links of all the important schemes of central government and government of Goa. Inside you can find about us, the vision, the objectives of this program in detail. For the first phase of the program, the 10 goals and the different departments that are involved in the implementation of this. This is how the organization of the program and its structure is. All the different officers who are involved, from Paryavekshak, Taluka Nodal officers, and different departments. In the section of the website, you can also see the success stories and some of the best performing Swayambhurna Mitras across Goa. I now request the Honorable Chief Minister to launch the portal of this program. This is an internal portal for the Swayambhurna Mitras and all the officers. This will also have the CM's dashboard, wherein CM will be able to see the progress of this program at the click of a button. So this is the CM's dashboard. What you can, on the left hand side, you have all the goals under each department.
So once you click on the department, you will get into the progress of the department, how many target schemes were there, how many were achieved. Then Honorable CM will be able to track the developments in each of the talukas. So if you click on Salset, it will then show all the achievements under different schemes. So what was the target, what is achieved, how many applications are pending, and what were rejected. So this has been developed by GL, and the website has been developed by ITG. Now I would like to request Honorable Minister for Urban Development, Shri Milind Naik ji, to kindly address the audience. हॅलो. आयकोंक येता. स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज बरी खुशी भोगता की आयच्या बऱ्या दिसा गांधी जयंतीच्या दिसा दोतोरान जे आपल्या तकल्यान येयल्ले विचार सारखे एक्च्युअल हेतून हाडून आयज 2 तारखे दिसा गांधी जयंती दिसा एक वेबसायट ओपन करता जेणे करून सबंद गोंयकार ताचो फायदो घेवंक शकतले. ताका लागून सगळ्यांत पयलीं हांव तुमचे खूब खूब अभिनंदन आनी सबंद गोंयकारांक सांगूंक सोदता की ह्या सरकारान जे कितें उलयलां करून दाखयता आनी आमचो लिडर आनी आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी तकलेन हाडलेले विचार जनते पर्यंत पावप आनी ते सदांच सांगता की आपूण अंत्योदय पर्यंत आमच्या सोसायटींतल्या लास्ट मनशा पर्यंत कितें पावोंक जाय त्या खातीर आपूण कितें करूंक शकता तें करतलो हें तकलेन धरून तेंच्यांनी आयज वेबसायट ओपन केला. तेच्या बद्दल तुमचे खूब खूब अभिनंदन. सगळ्या सबंद गोंयकारांक परत एकदा रिक्वेस्ट हेतून जास्तीत जास्त तुम्ही फायदो घेवचो. सगळे जितले आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आहात त्यांच्या सहकार्यान हे कार्य बरे चलचे त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन. जेणे करून जेणे हेतून भाग घेतला सगळ्यांनी सपोर्ट केला त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. देव बरें. Dev Bare Kuru sir. Now I would like to request Honorable Chief Minister to address the audience. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा म्हणजेच गांधी जयंती ही मतींत दवरून शास्त्री जयंती ही मतींत दवरून गांधीजींचे विचार सत्य अहिंसा आनी ग्राम विकास स्वच्छता ह्याच सगळ्या धर्तींचेर आमी माननीय मोदीजी पॅन्डेमिकच्या काळात आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना देशाच्या मुखार दवरली आनी फाटल्या 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा म्हज्या डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन डायरेक्टर ऑफ पंचायत डायरेक्टर ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवन स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना हांवें तुमच्या मुखार दवरली. आयच्या ह्या व्हर्च्युअल मिटिंगेंत म्हाज्या बरोबर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बाब मिलिंद नाईक आसात. म्हाज्या बरोबर हांगासर खास करून आमचे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्सचे सेक्रेटरी इन्चार्ज बाब पुनीत कुमार आसात. त्याच बरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स आसा, डायरेक्टर पंचायत आनी हेर सगळे अधिकारी हे म्हाजे कडेन व्हर्च्युअली जोडलेले आसात. समेस्त गोंयांतल्यो 191 ग्रामपंचायतींतले म्हजे स्वयंपूर्ण मित्र सरपंच पंच सगळ्या 14 म्युनिसिपालिटींतले आमचे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र सगळे चेअरपर्सन कावन्सिलर्स म्हाका दिसता ऑलमोस्ट मोर दॅन 200 व्हर्च्युअली म्हाका आयकतात म्हाका पळयतात. म्हाका पळोवन खूब खोस भोगता. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आज खरें म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे पंचायत मंत्री बाब माविन गुदिनो हे केरळ काही कार्यक्रमाच्या निमित्तात असल्या कारणान ते व्हर्च्युअली जॉईन जावंक शकूंक ना. बट तरी सुद्दां तेंचोय ह्या कार्यक्रमान मोठो आस्पाव आसा.
खास करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करता असताना जी संकल्पना हांवें मांडली ती म्हज्या वेगवेगळ्या खात्यांनी सुरवातीक जिपाड एड्युकेशन डिपार्टमेंट बाकी सगळ्या खात्यांनी उचलून धरली आणि सगळ्यांच्या मुखार मांडली. वर्स कंप्लीट जायत असताना पॅन्डेमिकच्या काळात आमी 1.5 ते 2 म्हयने फक्त म्हजे स्वयंपूर्ण मित्र ग्रामपंचायतींनी वचूंक शकूंक ना, बट सातत्यात दर शेनवारा ते ग्रामपंचायतींनी वयता आणि त्याच बरोबर फक्त शेनवारा न्ही तर वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी वेगवेगळे कार्यक्रम फुडलो वीकभर आठवडोभर गेले वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रम ते सातत्यात करीत आसा. आयच्या दिसा सगळ्यात पयलीं आमी जी बुकलेट आज पब्लीश केली स्वयंपूर्ण गोंय ही डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंगात वेगवेगळे रिपोर्ट्स आणि वेगवेगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे एड्रेसीस आणि तेंच्यांनी केल्लें बरें काम हांव खरोखरूच डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग आणि पंचायत हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी बुकलेट आज तांच्यांनी पब्लीश केली. जी बुकलेट आमी सगळ्या पंचायतींच्या पर्यंत पावयतले जेणे करून तांच्यांनी प्रेरणा घेवन हें काम म्युनिसिपालिटींनी आणि पंचायतींनी खूब तेंच्यांनी सुरू दवरचें. दुसरें खूब बरें काम जें म्हज्या ITG इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट हांच्यांनी वेबसायट www.swayampoornagoa.gov.in ही वेबसायट ज्या वेबसायटीच्या निमित्तान आमी करीत आसलेलें काम सगळे स्वयंपूर्ण मित्र पंचायती स्वयं सरपंच सगळें काम हे सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी वेबसायटीचेर प्रत्येक फावटी घातलें वयतलें. हें काम आमी म्हणटा देशांतच गोंयांतच न्हय तर पुराय देशांत आनी भायल्या देशांत सुद्दां समेस्त गोंयकार हे जे आमचे आसात तांकां हें काम पळोवपा खातीर मेळटलें. आणि निश्चितच आज वेबसायट लॉन्च केली म्हणून CMO टीम आणि ITG हांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. त्या निमित्तात आमकां सगळ्यांचें काम हें सगळ्या पर्यंत पावलें. नेक्स्ट वीच इज द रिपोर्टिंग पोर्टल. आमी पळयताले की सुरवातीक डे बाय डे डेली अपडेट जायत आसा. आमी सुरवातीक म्हज्या ऑफिसांतल्यान बाब दत्तप्रसाद शेटकर हो हें काम मॉनिटर करता आनी तें पोर्टल कशा पद्दतीन प्रत्येकाचें रिपोर्टिंग जावचें म्हणून प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या बरोबर हें काम रिपोर्टिंग करचें पडटालें. आज आमचे गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हांच्या माध्यमांतल्यान रिपोर्टिंग पोर्टल वीच इज फॉर द इंटरनल फॉर स्वयंपूर्ण मित्राज हो रिपोर्टिंग पोर्टल ताजो आमी लॉन्च केलो. त्या निमित्तान अनरिपोर्टिंग काही पंचायतीचें काम जें उरतालें तें सातत्यान डे टू डे बेसिसाचेर रिपोर्ट जातलें आनी ताजो रिपोर्ट डायरेक्टली गव्हर्मेंटा कडेन उरतलो म्हज्या CMOच्या डॅशबोर्डाचेर उरतलो जेणे करून आमी कोणी बरें काम केलां कोणी वायट कोणी कशा पद्दतीन कोण फाटीं उरला हें आमकां पळोवपाक मेळटलें. बाब दुर्गा प्रसादूय बी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग आनी ताजी पुराय टीम ही बी खूब बरे इनिशिएटिव्स घेता आनी इवन दो GLची टीम आमची खूब बरे इनिशिएटिव्स घेवन हे डे बाय डे आमकां काम पळोवपाक मेळटा. हांवें जशें म्हटलें की हे रिपोर्टिंग सिस्टम येता त्या 19 डिसेंबर 2021 ह्या दिसा आमी बरें काम करपी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हांकांय प्रत्येक तालुक्यांतल्यान मिनिमम एक हांकांय कॉंग्रेच्युलेट एप्रिसिएट तांकां फेलिसिटेट करतले. त्याच बरोबर प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक म्हटल्या उपरांत 12 तालुक्यांतल्यान 12 परत 2 डिस्ट्रिक्टांतल्यान डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेट वायज वन ऑफ द बेस्ट स्वयंपूर्ण मित्र तांचें फेलिसिटेशन केलें वयतलें. त्याच बरोबर आमी बऱ्यांतली बरी ग्रामपंचायत ज्यांनी बरें कॉपरेट करून तेंचें बरें स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर स्वयंपूर्ण गांव केल्लें बऱ्या पंचायतीचें प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक ग्रामपंचायत ताजेंय बी फेलिसिटेशन्स केले वयतले. त्या पंचायतीक आमी रिवार्ड म्हणटा तसो आमी तांकां कॅश प्रायजूय बी जी आसा ही पंचायती खातीर दवरलेली आसा ती प्रायजीस तांकां मेळटली. त्याच बरोबर आमचो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिशरीज सगळ्यांत बरो बेनिफिशरीज कोण आसा तेणी नवीन इनोवेटीव प्रोजेक्ट कितें केलो मागीर तो एग्रीकल्चरच्या बाबतींत हॉर्टिकल्चरच्या बाबतींत डेरीच्या बाबतींत टुरिजमच्या बाबतींत किंवा इवन दो तेणी बरो प्रोजेक्ट जो आसा वो वेस्ट मॅनेजमेंटांतल्यान एखादो प्रोजेक्ट केल्लो आसतलो तेकाय बी एप्रिसिएट आनी फेलिसिटेट करपा खातीर 19 डिसेंबराक 12 तालुक्यांतल्यान 12 जाणांक अशा पद्दतीन हे केले वयतले. आनी ताका लागून रिपोर्टिंग सिस्टम ही खूब म्हत्वाची आसा आनी निश्चितच तुमी सगळ्यांनी रिपोर्टिंग करचें. हांवें आतांच जेन्ना हांव त्या मतदारसंघात पावतालो विविध कार्यक्रमाच्या निमित्तात म्हणजे फाटले म्हजे मुख्यमंत्री म्हणून दौरो करता आसतना आनी आतां
सरकार आपल्या दारी हो कार्यक्रम घेवन वयता आसतना हांवें पळयलां की सगळे जाण खूब बरें रिपोर्टिंग म्हणजे जें तुमी आजुनूय पोर्टलाचेर करूंक ना तें काम तुमी थंय करता ती तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. तुम्ही खूब बरें काम करता. पण हे काम हे आमच्या पुरते सीमित आनी पंचायती पुरते सीमित रावन उपयोग ना. हाजें डॉक्युमेंटेशन जावपाची गरज आसा आनी तें डॉक्युमेंटेशन जातलें आसत जाल्यार तुमी सगळ्यांनी पोर्टलाचेर तें अपलोड करचें अशें म्हाका दिसता. निश्चितच ह्या कामांत म्हाका खबर आहा थोड्याशा स्वयंपूर्ण मित्रांनी म्हाका सांगलें कारण आमच्या डिपार्टमेंटाच्या कामात आमी खूब वेळ बिजी उरता. आमचे पंचायतींतले सेक्रेटरी, पंचायतींतले तलाटी, BLOs हेय तुमकां मदत करतले. पंचायतीच्या स्टाफाची सुद्दां तुमी मदत घेवची जेणे करून पंचायतींतलो स्टाफ हेय बी मदत करपाची तुमकां तयारी दवरतले. निश्चितच ते करतले. हांव आमचे 10 पॉयंट प्रोग्राम्स हाजेर डिटेलान वयचो ना पण म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. वॉटर फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, शेल्टर फॉर ऑल, इट इज एन DSSY दीनदयाळ आसतले किंवा सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल, सामाजीक सुरक्षा फॉर ऑल, हेल्थ फॉर दिव्यांग, सिनियर सिटीजन अँड इन्शुरन्स फॉर ऑल ह्या 10 पॉयंट प्रोग्रामाच्या अंतर्गत आता जेन्ना हांव रिपोर्टिंग घेतालो तेन्ना बऱ्याच जाणांनी मोर दॅन 50% कवरेज स्वयंपूर्ण मित्रांनी केल्ली म्हाका पळोवपाक मेळटा. पण हांव त्या खातीर तुमचे खूब खूब अभिनंदन करता. खूब स्वयंपूर्ण मित्र कदाचित लेट पावले बट म्हाका खूब बरें दिसता. खूब पयशान सुद्दां थोड्या जाणां कडेन गव्हर्मेंटाची व्हेहिकल नासतना सुद्दां आपली व्हेहिकल घेवन सांग्या आसतलें, काणकोण आसतलें, सावर्डे आसतलें, हेवटेन मांद्रे आसतलें, पेडणे आसतलें किंवा आमचें सालिगांव आसतलें हेंचो आतां पर्यंत हांव रिव्यू घेवपाक शकलो. बट सांगपाक खूब खोस भोगता आमी दिल्ल्या कार्यक्रमाच्या व्यतिरिक्त एक स्टेप फुडें वचून तुमी कार्यक्रम जे करता ते पळोवन आनी खऱ्या अर्थात तो गांव, ती ग्रामपंचायत ही स्वयंरोजगार क्रिएट करता, स्वयंपूर्ण जायत आसा. बऱ्याच कडेन म्हणजे आमी पळयता की कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर इनिशिएटिव्स घेतला. थोडे कडेन पूर्ण गांव 100% इन्शुअर्ड म्हणजे इन्शुरन्स करपा खातीर 100% लोकांचो इन्शुरन्स करपा खातीर तुमी इनिशिएटिव्स घेतलेली आसा. वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळे इनिशिएटिव्स आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी घेतला. ते पळोवन खूब बरें दिसता. आपापल्या डिपार्टमेंटात जो कोण म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कोण आर्ट एंड कल्चरान आसा, कोण वेटरनरीन काम करता, कोण PWDन काम करता, त्यांच्यांनी त्या डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट थंय इम्प्लिमेंट केल्या. बट ताच्याय बरोबर उरलेल्या डिपार्टमेंटाचें काम म्हणजे हांव जेन्ना पळयता तेन्ना गांवांत कितलींशींच वर्सां पेंडींग आसलेले प्रोजेक्ट हे फुडें वचपाक लागल्या. म्हणजे फक्त आमी जेन्ना म्हणटा की पॉलिटिकल लिडरच न्हय तर आमची ब्युरोक्रसी सुद्दां कितलींशींच कामां ही फुडें व्हरता. आनी त्या गांवांत इनोवेटीव प्रोजेक्ट कितलेशे बंद पडिल्ले प्रोजेक्ट गेली कितलींशींच वर्सां तेंचें लक्ष नाशिल्लें ती कामां कंप्लीट जावपाक लागल्या. आनी खऱ्या अर्थात लोकांक तेजो फायदो जावपाक लागला. आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्ड हाज्या वतीन द गोवन ह्या नांवाच्या सकयल कितल्याशाच जाणांक आपले प्रॉडक्ट हे मार्केटान लिंक करता आसतना मागीर जावं ते गोवा बागायतदार किंवा जावं ते बाकीचे मार्केट तांकां मेळून दिता आसतना हांवें खुबशे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र पळयले की जेंच्यांनी तांकां मदत करता आसतना दिसले. आमी जशें म्हणटा की जे स्वयंपूर्ण मित्र वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी तांच्यांनी वेगवेगळे कॅम्प घेतले, वेगवेगळे प्रोग्राम घेतले. मेडिकल कॅम्पच न्हय, दिव्यांगा खातीर खुबश्यो ग्रामपंचायती म्हाका मेळ्ळ्यो ज्या ग्रामपंचायतीन 100% दिव्यांगांक पयले फावटी तांकां आमकां जे एड्स लागतात म्हणजे कदाचित व्हीलचेअर आसतली, हियरिंग एड्स लागतले हे तेंच्या पर्यंत पावयले. खुबश्या जाणांक स्वयंरोजगार सुरू करता आसतना म्हणजे अस्तोडा सारकिल्या ग्रामपंचायतीन तांकां पिठाची गिरण दिली, तांकां अगरबत्ती ट्रेनिंग दिली, अगरबत्ती मेकिंग सुरवात केली. अशाय पद्दतीच्यो एक्टिविटीज म्हणजे ह्यो तुमी सुरू करून दिल्यो. हांव जेन्ना सांग्या हांगासर गेलो तेन्ना आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर बाय त्रिवेणी हांणी तर आपल्या डिपार्टमेंटाच्यो 100% स्किमी थंय कश्यो इम्प्लिमेंट जातल्यो हें उदाहरण दिवन थंयसर तेंच्यांनी दाखयलें. आमचो डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर हांणी वेगवेगळे एक्टिविटी म्हणजे हांव नांव घेयत तितकी थोडी जातली. हांव म्हणजे प्रत्येक कडेन वचात थंयसर आमचो स्वयंपूर्ण मित्र हो कंटिन्युअसली काम करता. म्हणून हांवें म्हटलें की स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना ही थोड्या वेळा पुरती न्ही, आमकां फुडल्या 5 वर्सां खातीर स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना फुडें व्हरपाक जाय आनी निश्चितच खऱ्या अर्थात गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय. ही नुकती आत्ताची खंय तरी सुरवात जाल्या
आमी 2 पावलां मारल्या, सरपंचांनी 2 पावलां मारल्या, पंचांनी 2 पावलां मारल्या, लोक 2 पावलां मारपाक लागलेले आसा. आत्ताची खंय तरी सुरवात जाल्ली आसा. त्या खातीर 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द 100% गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाज्यो स्किमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर नो युअर पोर्टल. हांव तुमकां म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता. सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आतां पर्यंत आमी 4 कडेन केलो. थिवी हांगासर सुरवात केली. ताज्या उपरांत तो कार्यक्रम आमी काणकोण हांगासर केलो. ताज्या उपरांत काल तो कार्यक्रम दिवचल हांगासर केलो आनी ताज्या उपरांत तो कार्यक्रम काल आमी पेडण्यात केलो. जेन्ना ह्या कार्यक्रमाक वता 40च्या पेक्षा चड डिपार्टमेंटां म्हणजे आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाच्या सयत फील्ड फंक्शनरीज थंयसर आसता. म्हाका खूब बरें दिसलें की डायरेक्टर ऑफ फिशरीज सारकेली आपल्यो सगळ्यो येवजणा थंयसर तेंच्यांनी वांगडाच्या वांगडा तेंच्यांनी फॉर्म भरून घेतले, थंय दिले. डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आपली कृषी कार्ड थंयच्या थंयसर करून दिता. हाज्या पेक्षा हांव काल सरप्रायज म्हणजे स्टेट रजिस्ट्रार बाब अशुतोष आपटे हाणें तर एकट्याक लग्नाचें रजिस्ट्रेशन करपाकूच खातीर ताणें डायरेक्टली सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमात ताणें आपयलें. ताणें ऑनलायन थंय रजिस्ट्रेशन केलें. इवन दो सर्टिफिकेट सुद्दां म्हाज्या हस्ते थंयसर जेंचें नवीन लग्न जाल्लें तांकां ती सर्टिफिकेटूय दिली. म्हणजे हाज्या सारकें आनीक म्हाका दिसता इतको बरो कार्यक्रम दुसरो आसूच शकना. हांव म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता. खरोखरूच खूब बरें काम तुम्ही सगळे जाण सगळ्या परीत करता. म्हणजे कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटर आनी ताज्या उपरांत तेज्या मार्फत तुम्ही करीत आशिल्ले फ्री ऑफ कॉस्ट इन्शुरन्स फॉर द अनऑर्गनायज्ड सेक्टर हो भितरली अचिवमेंट आसा. म्हणजे आमी एकूय पयसो भरिनासतर गांवांतल्या जर आमच्या महिलांचे जी अनऑर्गनायज सेक्टरात जी काम करता नरेगाची वर्कर आसा, कोणाच्या घरात काम करता त्यो आमच्यो महिला भगिनी आसत, जर त्यांच्या खातीर आमी जर फ्री ऑफ कॉस्ट इन्शुरन्स दिवपाक शकले आसत जाल्यार हाज्या सारकी दुसरी गोष्ट आनी ना. म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या पंच आनी सरपंचांक सांगता, निश्चितच हांव तुमचेंय अभिनंदन करता. तुमच्या सहकार्याच्या शिवाय स्वयंपूर्ण गोंय करप आनी म्हज्या स्वयंपूर्ण मित्रांक इतकें बरें काम करप हें केन्नाच शक्य नाशिल्लें. तुम्ही इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कोणाचो पॉलिटिकल एजेंडा कितें हांव म्हाका खबर ना, बट आमचो सगळ्यांचो एकच ध्येय आसा, सगळ्यांचो एकच उद्देश आसा. महात्मा गांधीजीच्या जयंतीच्या निमित्तान म्हणजे आमी जेका म्हणटा की आमचो गांव समृद्ध जावपाक जाय, गांव स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. आनी त्या खातीर आयच्या दिसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात स्वयंपूर्ण मित्राक कोण खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो आसा हें पळयना, तुम्ही सगळे जाण एकत्र येवन जे काम करता ते पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. बाणावली सारकेल्या ग्रामपंचायतींतल्यान जेन्ना म्हाका सरपंच सांगता की तळें आमी स्वता उसपले, म्हणजे आमी सरकाराकूच रावोंक ना, आमी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमांतल्यान आसतले रोटरी सारकेले NGO ज्यांच्यांनी 5 लाख रुपया आमच्या स्वयंपूर्ण मित्र ईशा सावंत हाज्या उतराचेर 5 लाख रुपया आमच्या थंयसरल्या एका डिजाबल्ड भुरग्याक दिले. हे पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. वेगवेगळे रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, फ्लडात जाल्ली घरां डॅमेज आयज रोटरी क्लब ऑफ पोरवरीम आनी बाकीचे सगळे जाण तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन 30 पेक्षा चड घरांक म्हणजे 2 लाख न्ही, हांव तर म्हणटालो 2 लाख ते तर 3-3, 4-4 लाख रुपया स्पेंड करपाक लागलेले आसा. त्या खातीर आमी ती प्रेरणा घेवन वेगवेगळे स्वयंपूर्ण मित्र खूब जाणां कडेन तेंच्यांनी उलोवपाक सुरवात केला. वेगवेगळ्या कडेन वेगवेगळ्यो एक्टिविटी हे NGOच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसपाक लागला. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां 100% तुमकां सगळ्या जाणांक सहकार्य करता. ईच एंड एवरी फील्ड फंक्शनरीज तुमकां मदत करपाक आसा. हांवें पळयलें स्वयंपूर्ण मित्र फक्त शेनवारा वयता, पण आमचे फील्ड फंक्शनरीज आनी त्या ग्रामपंचायतींनी एक्टिविटी 6 दीस सोमार पासून शुक्रार पर्यंत डेली एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो त्या ग्रामपंचायतीन वेगवेगळ्या लोकांक चलता आसतना हांवें पळयलें. म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट एक आसा, आमी नो युअर स्कीम ह्या आमच्या सायटीचेर गोवा ऑनलायनचेर वचून तुम्ही जर पळयलें जाल्यार आतां जवळपास हांव पयलीं 152 म्हणटालो, आमी 210 स्किमी अपडेट केल्ल्यो आसा. आतां 210 स्किमी. त्या खातीर सगळ्या सरपंच आनी पंच तुमच्या गांवांत जो इन्फॉर्मेशना खातीर येता ताका ह्या 210 स्किमी 21 डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो आसात तेजी इन्फॉर्मेशन दियात. तांचे फॉर्म सुद्दां त्याच गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर अवेलेबल आसात, ताका डावनलोड करून ताका प्रिंट आउट काडून दियात. काही स्किमी ताजेरूच तुम्ही अपलोड करात आणि त्या निमित्तात गव्हर्मेंट एट युअर डोर स्टेप, म्हणजे आम्ही फक्त एक जरी कार्यक्रम टोकन करता आसत बट सातत्यान आम्ही सगळ्या लोकांपर्यंत वचपाची आमची तयारी आसता. त्या खातीर गोवा ऑनलायनचेर हे जर तुम्ही सगळे जाण दिले आसात, ताज्या व्यतिरिक्त
आमच्यो ऑनलायन सर्विसीस जवळपास 157 ऑनलायन सर्विसीस आमी घरा कडेन बसून दितात. लोकांक सांगात, लोकांक डिपार्टमेंटा विजीट करपाची गरज ना. तुम्ही जर सगळे जाण ऑनलायन इतक्यो आमी मोठ्या प्रमाणात 25 डिपार्टमेंटाच्यो ऑनलायन सर्विसीस आमी घरा कडेन बसून दिता. ताचोय फायदो घेवपाक त्याचो मोठो अवेअरनेस तुम्ही लोकांनी करचो पडटलो. म्हाका दिसता गोंय सरकार हे पयले सरकार आसतलें अशा पद्दतीन 210 स्किमी आनी 157 सर्विसीस ह्यो ऑनलायन दिवपी हे पयले राज्य आसतलें. ताजो तुम्ही फायदोय लोकांक दिवपाक जाय. आतां पर्यंत आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो सर्विसीस सेवा सगळ्या लोकांक दिवपाक शकले. त्या खातीर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान म्हाजे कडेन थोडोसो रिपोर्ट हांव वर्सभरांतलो घेतालो, पण हो रिपोर्ट तसो पळोवंक वचत जेन्ना भोंवता आसत जाल्यार खूब कमी आसा. आमी वेगवेगळ्यो एक्टिविटी ह्यो कंडक्ट केल्या त्यो पळयल्यो आसत जाल्यार जवळपास म्हणजे फक्त जेंच्यांनी रिपोर्टिंग केलां तितकेच सांगता हांव. हाज्या शिवाय रिपोर्टिंग करिनासतर वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आसतल्यो. हाज्या खातीर 1492 एक्टिविटीज म्हणजे जश्यो एग्रीकल्चरचे एक्टिविटीज तुम्ही किसान कार्ड दिवपाचे केले आसतात, फिशरीचे एक्टिविटीज, डेरीच्यो एक्टिविटी जेंच्यांनी म्हणजे पोल्ट्री चालू केली, कोणीतरी नवीन डेरी चालू केली, कोणीतरी हँडीक्राफ्टच्यो एक 1492 म्हणजे हितूंतल्यान सगळ्यात लिडींग तालुका जर पळयत रिपोर्टिंगाच्या प्रमाणे जाल्यार बार्देस आसा, ताज्या उपरांत धारबांदोडा आसा, मागीर पेडणे आसा, दिवचल आसा, तिसवाडी, फोंड्या आनी सत्तरी आहा. ताज्या उपरांत बार्देस तालुक्यांतल्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही सगळ्यात फुडें आसा अशा पद्दतीचें काम करपाक. हाज्या बरोबर लिडींग डिपार्टमेंटूय खूब महत्वाची आसा. लिडींग डिपार्टमेंटांनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे सगळ्यात आमचे अग्रेसर आसा, सगळ्यात एकदम फुडें आसा. जेणी 223 एक्टिविटीज, ताज्या उपरांत सोशल वेलफेअर जेणी 183 एक्टिविटीज वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी ऑर्गनायज केल्यो. मागीर एनिमल हजबंड्री आसा जेंच्यांनी 181 एक्टिविटी, त्याच्या उपरांत DRDA, मागीर ताज्या उपरांत फिशरीज, वुमन एंड चायल्ड अशी वेगवेगळी डिपार्टमेंट ज्यो एका फुडें एक एक्टिविटी करीत आसा. टोटल बेनिफिशरीज जर आमी आतां पर्यंत म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट्स घेतलो, हांव ग्रुपात घेतलेलो बेनिफिट सांगना, कार्यक्रमांक लोक पार्टिसिपेट जाल्ले हांव लोक सांगना, कार्यक्रमांक लोक हजारांनी पार्टिसिपेट जाता, बट इंडिव्हिज्युअली पार्टिसिपेट जाल्ले लोक 10,000 जवळपास 144 लोक हे इंडिव्हिज्युअल बेनिफिट्स जेका म्हणजे इंडिव्हिज्युअल बेनिफिट्स जाला. कोणी तरी पोल्ट्री सुरू केली, कोणी तरी डेरी सुरू केली, कोणाक तरी डायरेक्टली कृषी कार्ड मेळ्ळें जे आयज पर्यंत केन्नाच मेळूंक नाशिल्लें. म्हाका वयता आसतना खूब खोस भोगता. काही तर स्वयंपूर्ण मित्रांनी 100% गांवांतल्या लोकांक जो इलिजिबल आसा कृषी कार्ड घेवपाक ताका कृषी कार्ड दिलें, 100% इलिजिबल आहा ताका किसान क्रेडीट कार्ड दिलें, सॉयल हेल्थ कार्ड दिलें. अशा पद्दतीन तांच्यांनी आतां पर्यंत अशी वेगवेगळी कृषी कार्ड्स दिवपाक शकले. मेजर अचिव्हमेंट जर आसत जाल्यार ती दिव्यांगाच्या बाबतींत आसत. म्हाका खबर आसा म्हणजे तुम्ही फाटलो जो आमी कॅम्प घेतलेलो ऑक्टोबरांत तेन्ना दिव्यांगा खातीर वेगवेगळे आमी तांकां इक्विपमेंट दिले, ते तुम्ही सगळ्यांनी तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेवन दिले. प्रत्येक तालुका प्लेसीचेर तुम्ही सगळ्यांनी आपापल्या गाडयेनी घालून सुद्धा दिव्यांगाक त्या कॅम्पाक हाडले. म्हणजे पॉलिटिकल लोक आसतले ते तेंचे आमी म्हणटा की ते काम, बट आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी तांकां हाडले. आमी परत एकदा ऑक्टोबर एंडिंग पर्यंत अशा पद्दतीचो दिव्यांग कॅम्प घेवपाचे आसा. त्या दिव्यांग कॅम्पाक तुम्ही परत उरल्या जे कोण दिव्यांग तांकां हाडटले हाजी हांव अपेक्षा करता. आमी टॉयलेट दिवपा खातीर आसतले, हर घर नल से जल दिवपा खातीर आसतले. आज लोक स्वयंपूर्ण मित्रांक सोदपाक लागले. हांव खरेंच सांगता, म्हाज्या कॅम्पांतल्यान जेन्ना स्वयंपूर्ण मित्र केन्ना येतलो म्हणून वाट पळोवपाक लागल्या. हीच खरी आमची अचिव्हमेंट आसा. जेन्ना म्हाज्या गांवांतल्या सरपंच पंचायतीन येवन तो चडांत चड म्हणजे आतां पर्यंत सरपंचाकूच विचारताले, पण स्वयंपूर्ण मित्र केन्ना येतलो काय हे लोक जेन्ना विचारपाक लागल्या, ही खरी आमची अचिव्हमेंट आसा. हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. ताका दिसूंक लागला हो खरो म्हणजे गोंयच्या सरकारान धाडलेलो, गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान धाडलेलो म्हजो मित्र आसा म्हणून तेज्या कडेन पळोवपाक लागल्या. आमच्या कितें हांव अशें म्हणना की पंच सरपंच करताच, बट जेन्ना एखादो गॅझेटेड ऑफिसर पयले फावटी दर शेनवारा वचून ग्रामपंचायतीत बसता, गोंय मुक्तीच्या उपरांत 60 वर्सां उपरांत पयलेच फावटी हो बदल
एडमिनिस्ट्रेशनान आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. इतकेंच न्ही तर आमचो स्वयंपूर्ण मित्र बसता बट फाटल्या 2 फावटी आतां पर्यंत आमचे IAS ऑफिसर सुद्दां हांच्यांनी बी पंचायती विजीट केल्यो, हांच्यांनी वेगवेगळे प्रोजेक्ट थंयसर सजेस्ट केले आनी आमच्या ग्रावंड फंक्शनरीजचें काम जें आसा हें नेटान तांच्यांनी तोखणाय केली, तांच्यांनी तांकां बुश्ट दिलें. हें खूब बरें काम आसा. निश्चितच म्हाका खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा म्हज्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांचेर एका फुडें एक, म्हणजे जो एक दीस वचूंक ना जाल्यार म्हणटा तो आपल्याक म्हाका काल म्हज्या पर्सनल प्रॉब्लेमा खातीर शेनवारा वचूंक मेळूंक ना बट हांव आयतारा थंय वयतलों आनी आयतारा तें काम करतलों. त्या सरपंचाक फोन करूनय सांगता आयज हांव येवंक ना बट हांवें त्या डिपार्टमेंटाचो कार्यक्रम लायन अप केला, तो कार्यक्रम तूं करून घे आनी ताजें रिपोर्टिंगूय करता. हांव निश्चितच खूब खूब अभिनंदन करता. म्हाका खूब खोस भोगता. 1 वर्स जाता आसतना ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी बुकलेट लॉन्च करपाक शकले, आमी वेबसायट लॉन्च करपाक शकले, आमी ह्याची रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च करपाक शकले. म्हाका खूब खोस भोगता. आनी ह्या निमित्तान आमच्या कडेन तालुका नोडल ऑफिसरूय आसात. इतकें न्ही की प्रत्येक तालुक्यांत आमचो आनी एक ऑफिसर्स ते तालुक्यांतलें काम जें आसा हें सगळें आमी थंयसर निश्चितच आमी वेगवेगळें काम कशा पद्दतीन मॉनिटर करता हो तांचोय रिपोर्टिंग तो घेयत आसता आनी तेंय काम हांव त्या तालुका नोडल ऑफिसर हांचेंय अभिनंदन करता. आनी हें सगळें करता आसतना तुमचो 50 लाखाचो प्रोजेक्ट आतां पर्यंत जवळपास 90 ते 100 ग्रामपंचायतींनी धाडला. उरलेल्या 91 ग्रामपंचायतींनी उरला. तेज्या भायर 14 म्युन्सिपालिटींनी उरला. तेंच्यांनी तेंचो 50 lakhs आनी 1 crore हाज्या खातीर आपलो प्रोजेक्ट जो आसा हो बेगिनात बेगीन धाडचो अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच आमी तेज्या उपरांत 2 कार्यक्रम आनी एक डिसायड केल्ले आसा. एक जो कार्यक्रम जो आसा ही स्वयंपूर्ण ग्राम सभा, ज्या निमित्तान हांव जेन्ना पळयता की खुबश्या लोकांक आजून हो कार्यक्रम खबर ना म्हणून केन्ना तरी डायरेक्टर पंचायत तुमकां सर्क्युलर काडटली आनी फुडल्या एक केन्ना तरी फुडलो शेनवार किंवा आयतार हे एकाच दिसा सगळ्या ग्रामपंचायतींनी स्वयंपूर्ण ग्राम सभा जावच्यो. स्वयंपूर्ण त्या निमित्तान तुमी वेबसायटीचेर तुमी जसं स्क्रिनीचेर हो सगळो कार्यक्रम जावचो. ताका हांवूय बी एड्रेस करतलो त्या कार्यक्रमाक. त्या निमित्तान गांवांतल्या सगळ्या लोकां कडेन कम्युनिकेट जातलें. आनी ताज्या उपरांत ज्यो आमच्यो ट्रायबल रायट्स, फॉरेस्ट रायट्स ज्या ज्या ग्रामसभांनी आसा, ग्रामपंचायतींनी आसा, तेतूनय बी आमी एक ग्रामसभा ही फॉरेस्ट रायट्स हांच्या खातीर थंयसर एक वेगळी ग्रामसभा जातली. एकाच दिसा सगळ्या ग्रामपंचायतीन पेंडींग आशिल्ल्यो केसीस क्लियर करच्यो म्हणून ती ग्रामसभा आमी घेवपाची थारायला. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे आमी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे व्हर्च्युअली सगळ्या पंचायतीं कडेन उलोवपाचे आसात. तोय आजून आमकां तारीख मेळूंक ना पण ऑक्टोबर एंडींग पर्यंत ती तारीख मेळटली आनी त्या तारखेच्या निमित्तान आमी सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र डायरेक्ट कम्युनिकेट करतले. म्हणजे ते दिल्लीच्यान डायरेक्ट स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन उलयतले, बेनिफिशरीज कडेन उलयतले, पंचायतींतल्या सरपंच पंच हांच्याय कडेन उलयतले. जवळपास 12 तालुक्यांतल्यान प्रत्येक एकटो कोण तरी तुमच्या कामाच्या बेसिसाचेर सिलेक्ट जातले. ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी व्हर्च्युअली आमच्या अभिनंदन गोंयचें अभिनंदन करपा खातीर तेंच्यांनी आमचे हेल्थ वर्कर्स आनी बेनिफिशरीज हे 100% वॅक्सिनेशन जालें म्हणून ते जेन्ना आमच्या कडेन गोंयांत उलयले परत एकदां ते स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना आमी मुखार दवरल्या म्हणून ते आमच्याय कडेन उलयतले. हें सांगता आसतना आमकां 100% डबल डोस वॅक्सिनेशनूय पुराय करपाचें आसा आनी तें पुराय करपा खातीर तुमी फाटले फावटी खुबश्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी इनिशिएटिव्स घेतली. 30 ऑक्टोबर पर्यंत परत एकदां तुमी सगळ्यांनी 100% डबल डोस वॅक्सिनेशन पुराय करपाक सरपंच पंच स्वयंपूर्ण मित्र हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवची आनी तेंय बी तुमी सगळ्यांनी पुराय करचें अशें म्हाका दिसता. गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य डबल डोस वॅक्सिनेशनचें ठरतलें त्या खातीर तुमच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. हाज्या व्यतिरिक्त गोवा एट रेट 60 गोंय 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना आमी सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम सुरवात केल्या. सगळ्या पंचायतीचे सरपंच पंच हे खूब बरो रिस्पॉन्स दिता. उरलेल्या तालुक्यांनी म्हणजे फाल्यां आमी कुंकळे हांगासरल्या कॉलेजींत हो कार्यक्रम दवरला. थंयसरले लागीं आशिल्ल्यो सगळ्यो पंचायती, इट इज नॉट स्पेसिफीक टू द कॉन्स्टिट्युएन्सी बट केपें मतदारसंघ आसत, वेळी मतदारसंघ आसत, कुंकळे मतदारसंघ आसत, नियर बाय आसलेल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी तुमच्या सगळ्या लोकांक त्या कार्यक्रमांक 10 पासून सांजचे 5 पर्यंत धाडचे जेणे करून बारीक सारीक कामां जी लोकांची आसा म्हणजे आमी जवळपास 40 डिपार्टमेंटां थंय हजर आसता
त्या डिपार्टमेंटाच्यो सर्विसीस थंयसर अवेल करपा खातीर लोकांक धाडचे, लोकांक ताजो फायदोय मेळटलो. इन फ्युचर गोवा इटरेट 60 हाज्या सकयल आमी यूथ पार्लमेंट घेवपाचे आसा, आमी वुमन पार्लमेंट घेवपाचे आसा, आमी पंचायत पार्लमेंट स्पेशली पंचायत लोकल लिडर्स हांच्या खातीर घेवपाचे आसा. तुमचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स डिस्कस करपा खातीर आनी फ्युचर पंचायत पार्लमेंट आमचे लोकप्रतिनिधी कशा पद्दतीत आमी स्थानीक स्वराज्य संस्थांनी आमी काम करपाक शकता, ग्राम विकास कशा पद्दतीत आमी करपाक शकता, वॉटर हार्वेस्टिंग आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, गांवांनी हाजो डेव्हलपमेंट हाजेर भासाभास जातली, हाजेर चर्चा जातली, हाजेर डिबेट्स जातल्यो. हे पंचायत पार्लमेंट टेंटेटिवली प्रोग्राम हो जो आसा हो आमी जवळपास 8 नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबर हाज्या मदीं जातलो. त्याय कार्यक्रमाक ताज्या मदीं आमचें उलोवप जातलेंच, बट त्याय कार्यक्रमाक तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. कृषी महोत्सव घेवपाचोय आमच्या तकलेंत आसा. गोवा इटरेट 60 हेज्या सकयल आमी सगळे जाण अशा पद्दतीत वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यान करुया. आनी निश्चितच म्हाका दिसता आज गांधी जयंतीच्या निमित्तान परत एकदां आमी हें गोंय स्वयंपूर्ण करपाची संकल्पना जी तुमच्या मुखार दवरल्या तुमी करीत आसात आनी निश्चितच खऱ्या अर्थात थोड्या तेंपात आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक शकतले. आमी महात्मा गांधीजींचे स्वप्न हो गांव स्वयंपूर्ण करपाचो हो संकल्पना पुराय करुया. माननीय मोदीजींचे विजन आत्मनिर्भर भारत आनी गोंय स्वयंपूर्ण गोंय हे निश्चितच करतले तुमी, हाजी हांव अपेक्षा बाळगितां. आनी परत एकदां हांव तुमकां ह्या स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी कटिबद्ध जावया इतकें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. I would request Director Panchayat to kindly conclude the session. On behalf of Swaympurna Goa program, Government of Goa, I express sincere thanks to our Honorable Chief Minister for his guidance and encouraging words. Sincere thanks to our Minister Milind Naik for gracing today's occasion. Sincere thanks to all our Swaympurna Mitras, elected representatives, VP secretaries, and their contribution towards the Swaympurna Goa program. Thank you all. तुमकां कितें सजेशन्स तुमचे आसात, नवीन चेंजीस कितें करपाक जाय आसात, तुमची न्यू आयडियाज आसतल्यो ह्या कार्यक्रमान अपडेट करपाक. कारण खूब वेळ जालो आमी सगळे जाण वर 1.5 वर भर ह्या व्हर्च्युअली प्रेझेंट आसात. फुडले फावटी आमी इंटरॅक्शन निश्चितच घेवया. पण रिपोर्टिंग सिस्टमेंतल्यान किंवा तुमी डायरेक्टली व्हॉट्सॅपाचेर म्हजे ऑफिसांतल्यान बाब दत्तप्रसाद किंवा डायरेक्टर पंचायत आसा हांच्या कडेन तुमी कळोवचें. निश्चितच ते अपडेट केले वयतले. खूब खूब देव बरें करूं.